खातीर एक पब्लीक मिटींग गेल्लेली, तितून अरावंड 700-800 लोक आसलो. सो वी हॅव टू इन्फॉर्म पीपल वॉट इज द अपडेट इन दीस 1 वीक. आमी सांगलेलें एक विकान काम जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रोटेस्ट, अ पीसफूल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द चर्च. नाव आय विल टेल यू ऑल वॉट इज द अपडेट. नाव 26 आमची मिटींग जाली. MLAन आमच्या इमिजिएटली 27 आमकां अपॉइंटमेंट घेवन CMाच्या फुड्यान येले. CMान आमकां तेन्नाच आश्वासन दिली की नंबर 1 झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तो मेल करतलो आनी त्या वेटलँड डिपार्टमेंटाक बरयतलो. नंबर 2 TCP रोखडेच इन्फॉर्म करतलो. आनी नंबर 3 पंचायत, विलेज पंचायत हू इज द लायसन्सिंग बॉडी, ही विल इन्फॉर्म. नाव आफ्टर 27, 28, 29 वी हॅड एक रिलीफ मेवली आमकां की TCP डिपार्टमेंटान दे हॅव removed an order and the construction is kept in abeyance. We welcome this order of the Honorable Minister and the department. So what we are losing now is the wetland. We have asked for zone of influence mark करूंक जाय आमकां. हो आमचो मेन डिमांड आसलो. कित्याक आमी टावन प्लॅनिंगाकूच ब्लेम करूंक शकना. हितून दोनूय डिपार्टमेंट आहा. ओके. आनी हातूर तुमकां सांगतलो हातुराचें जें रेप्रेजेंटेशन आहा तें कितलें घेवन निल्ल्या तें. आनी हें जें डिपार्टमेंट आहा, द CM इज हेडींग दॅट डिपार्टमेंट. आनी CMान आमकां रोखडें आश्वासन दिलेलें. सो आमी ताका मेळोंक ना. हांवें त्या डिपार्टमेंटा कन्सर्न पर्सनाक उलयलोलो की बाबा तुमी आमचें हें लेटर दिलेलें 22 तारीख तुमकां, फर्स्ट दिलेलें सेकेंड, तुमी कितें केलां. सो वी गॉट रिप्लाय फ्रॉम दॅट आजून पासून कांय जावंक ना आनी मिटींग आसतली. तो आमकां इतलो पेशंट ना आनी लोकांकूय पेशंट ना. बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट दीस टायम वी वील गेट बॉन्डवॉल अँड सॉर्ट दीस इशू. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आमकोडे आनी फकाणां करपाची ना लोकां कडेन. सो इफ आफ्टर दीस इन दीस 1 वीक वी वील सी इन दीस 4 days एक पाट आतुराक सांगला अपॉइंटमेंट घे आनी एक पाट अपॉइंटमेंट घेवन जर आमचें कांय तरी सिच्युएशन जायना, then we will make sure that from maybe this weekend or next Monday we will have a chain hunger protest in front of the church. Okay, this is what I want to say. We were before the Honorable High Court of Goa from 2017, पण 2016 सान आमी हो इश्यू बॉन्डवॉलाचे आमी रेज केलेले आसा, पब्लीक अवेरनेस केलेले आसा. सो 2017 सान आमी आतां इश्यू आमचो एक हायकोर्टान आसलो. आतां जालें कितें की तेन्ना हायकोर्टान आमकां हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें की within 200 meters there should be no construction and it should be as a buffer zone. So ते इतले वर्सां जाली. आतां सडनली इन लास्ट ऑगस्ट केस जाले डिस्पोज आनी केस डिस्पोज जावन तिकासर ते बफर झोन आहा पळय तो 200 मिटराचो तो काडलो. सो आमी एक्चुअली आमकां जेन्ना पळय 200 आमकां एक रिलीफ मेळलोलो 2017 ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट. आनी ते ऑनरेबल हायकोर्टान पासून एक टास्क फोर्स प्रिपेर केलेलो आनी सगळे डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व केलेले. सो वेदर इट इज WRD, वेदर इट इज TCP आनी सगळ्यांक इनवॉल्व केलेले. सो the task force report was accepted by the Honorable High Court and therefore the 200-meter buffer zone was kept. Ata jale kide, when the matter got disposed in August 2025, teni sangle Honorable High Court sangle you should make a representation to the state wetland authority. Immediately eka weekan ami te ek representation ghatle स्टेट वेटलँड अथॉरिटी की जे पळय पॉयंट्स पळय मार्क केलेले आसा दॅट पॉयंट्स आर बेस्ड ऑन द सर्वे नंबर्स. ओके. and whatever the land survey department has given on the spot कांयच मार्क केलेले ना. सो 50 मीटर बफर झोन पळय जो आसा तो मार्क केलेलो ना. एक्चुअली पॉयंट्स मार्क केलेले ना. ते तर आमी रेप्रेजेंटेशन आमी सांगलेलें की स्टेट वेटलँड अथॉरिटीन हें ताबडतोब करचें म्हणून. दुसरें आमी सांगलें की देर इज नो हायड्रोलॉजिकल स्टडी. हायड्रोलॉजिकल स्टडी म्हणल्यार जे पळय जमनीन कितें आसा, जे आमचे झोरी जावं, जे आक्वाफर्स जावं, जे पळय पाणी आसा, आर्टरीज आहा, वेन्स आसा, आयज आमी
sad to say, we are celebrating World Wetland Day. Today is World Wetland Day, and we are here fighting for wetlands. We are fighting. We started our fight in 2016, and we are still fighting to save our wetland. बाबा, आम्ही जायते फाटी आम्ही आयकला आसतले आनी तुमी भुरगेपणांत तुमी पळयलां आसतलें जे दोंगर पळय आसलेले ते दोंगरा सकयल शेतां आसलीं आनी थिंगासर ते वांयगण रोयताले. ओके, ते मड्डार ते थिंगासर ते शेतां रोयतालीं. आज काल ते खूंय आसा रे, ते जोरी खूंय गेले आनी ते दोंगर पळय आसा पळय ते इट इज मोर दॅन 200 मिटर्स दोंगर फुडें आसता. हांव महाराष्ट्रान गेलेलो आसा. महाराष्ट्रान पळयलां हांवें दोंगर व्हडले व्हडले दोंगर, उदक खूंय पावता, जोरी आजून पासून एक्टीव आहा. सो हाका लागून आमी परत परत सांगता, तुमी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणटा पळय तो मातसो आयडेंटिफाय करात. पोंदाक जोरी कितें आसा, पोंदाक आर्टरीज कितें आहा, पोंदाक कितें कितें पळय ते हे वयतले ते तोंयाक उदक कितें जातलें. तोंयाचें उदक तर कॉन्टॅमिनेट तर जालें जाल्यार तें तोंय युजलेस. तुम्ही जाणा की बाबा आमच्या दर्या पासून पोल्युटेड आसा. दर्या कित्याक पोल्युटेड आसा? कित्याक आमचे जोर पळोवंक दर्याचे थिंगासर घरां आसा, उदक थिंगासर जिरोड ना. हांव एक मात सांगूंक सोदतां, TCP तुमी पळय लायसन्सां पळय दिता आनी लायसन्साक मागीर तुमी म्हणटा बियॉन्ड 24 युनिट्स द बिल्डर हॅज टू पूट एन STP. आय डोंट ट्रस्ट द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड because the Goa Pollution Control Board does not have a system to monitor the STPs. STPs builder बांदून दवरता, पूण STP मागीर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ते मेल फंक्शन जाता आनी जेन्ना पळय मेल फंक्शन जाता ते मागीर ते उदक ते हितून सोडटा, जमनीन सोडटा. सो आय डोंट ट्रस्ट द Goa State Pollution Control Board because the Goa State Pollution Control Board is now talking about noise pollution. Noise pollution is more important than pollution of the air and water. You control that first. So please don't misguide us. Don't give us आमकां आश्वासनां दिनाका. तुमी खोटी आश्वासनां दिनाका. तुमी कोणाक जाता जाल्यार करा, नाल्यार face action from villages. And that I think the villages have to unite. We are just a few here, but they are all respectable people. And we have faith that they will transmit the message to others and gather people for our larger protest. So please avoid giving us false promises. Please, I request the Goa State Wetland Authority, you are here to protect wetlands. You are here to protect water bodies. Your job is a serious job. Apply it honorably. Don't just give statements. Don't just say that, okay, this is the wetland rules, and in wetland rules, this is not there, that is not there, 50 meters is there, and other things. Please, for goodness sake, don't give us some stupid reasons. Apply your mind on the zone of influence. Zone of influence munche, what is going to influence the water? Very simple. What is going to influence the water? पावसाचें उदक पडटा तें बरें दुसरें आसा, पूण हें उदक जेन्ना पळय जोरींनी देंवता आनी तें उदक रावता भांडवल लेकान, अरे पावस परत पावस येता पळय तेन्ना पासून उदक आसता मग थिंगा. आतां पासून सुकोंक ना ती भांडवल लेक, सुकोंक ना ती, भरलेली आसा. सो हाचें कितें म्हणटा आमी, कितें वॉटर लेवल कितें पळय आसा त्यो वॉटर लेवल मागीर पर्क्युलेट जावन बांयांनी वयता. बांद, आराडी, काबेस हे सगळे हे आमचे माटीर पासून बांयो तांचे वॉटर लेवल उंच आसा. कित्याक लागून? भांडवल लेकाक लागून. आनी भांडवलाचें उदक तालिगांव पासून वयता. ऑथॉरिटीज पळय दवरल्या ते मेक दोज ऑथॉरिटीज फंक्शन वीथ प्रॉपर हायड्रोलॉजिकल इक्विपमेंट, proper equipment that can study the groundwater. Or if you cannot do it, then appoint NIO. In our previous representation to the State Wetland Authority, we had asked them to appoint a national agency. NIRI. We had asked them to appoint a national agency
Here they are appointing NIO. Okay, fine, appoint NIO, but appoint with good hydrological people who can understand hydrology and who can do the studies on the lake. And only then you give construction licenses. तुम्ही construction licenses हे पळय बिल्डरांक पळय दिता ते बरें आहा. 60 FAR आहा थिंगासर, तिका 120 FAR म्हण दिता तुम्ही. पण ताणें 7 माळेचें बिल्डींग करपाचें आनी उदक तुम्ही STP कितें करतले? तुम्ही सोकपीट बांदतले थिंगासर STP तिका घातल्यार पासून ताणें 24 युनिट्स म्हण घातल्या थिंगासर. One flat is about more than 120 square meters. So they are 3-bedroom flats. Now this is completely, I don't know where are we standing? The town and country planning department has to be planning for the village, planning for the city, but they are not planning. Look at this area. This is full of buildings here. Where is the place for people to interact, for elderly people to interact? Small parks does not satisfy the conditions of a planning. Planning should be proper, and they should also consider how many people jitle log ke asat, what we call as capacity. The people are so much of people here, so much of problems everywhere. So I don't think so. The roads also are not planned properly. Everything is completely disaggregated, and that is the reason why now people are not coming to Goa as tourists. Because as tourists they want to go. I am here. I have traveled to Maharashtra in some of the remote villages. There is one beautiful lake, and that beautiful lake has been defined, where tourists can come, sit, enjoy the landscape. But here what we have done, गेल्या पाटी झाडां घातुल्लीं सगळें डिफॉरेस्टेशन केलें. आमी कंप्लेन केलें एज अ लेक मॅनेजमेंट कमिटी, एज बायोडायवर्सिटी कमिटी आमी कंप्लेन केलें टू स्टेट वेटलँड अथॉरिटी. स्टेट वेटलँड अथॉरिटीन FIR फायल केली. बाबा तेजे उपरांत कितें जालें? FIR फायल करून कितें जालें? तें आतां सगळें ओपन जालां. आमचे पक्षी आहा पळय ते गेले, आमचे बायोडायवर्सिटी आहा ते गेले, आमचे पळय थोडे जाण पळय हिलर्स पळय आसलेले, ट्रेडिशनल हिलर्स आहा, तांचे पळय ती वखदाची झाडां आहा पळय ती पासून मेली, ते सगळे उडयले. तांकां कांय खबर ना. बुलडोजर लायलो, उडयले सगळीं. कोणाकूच कांय ना, फ्री सोडला सगळ्यांक. So आमी आतां we cannot wait for long. We have decided that we are going to take this to conclusion, and we will finally do what is required to save the lake. Come what may, we will save the lake, and we will save Burnwal for our people of Santa Cruz. Arthur has explained to us our sentiments. This is about the Burnwal Lake. Burnwal Lake was an issue which was in the High Court petition, and the High Court judgment has put us in a question mark. The High Court judgment, which the High Court task force had protected for 200 meters, has been diluted by the wetland notification. And the question which we are asking is, wetland notification is protecting Burnwal only by saying 50 meters, or the High Court task force had protected Burnwal by saying 200 meters? This is a big question mark, and this question mark applies to all wetlands of Goa. हे जे पळय 50 meter dilution जाला आणि सगळो जो freely draining basin, there are guidelines for identifying the wetland and its zone of influence. In those guidelines it is clearly said, जे पळय freely draining basin आहा, तुम्ही पळयलां आसतलें चिंबलाचें आतां तेणी कितली एक्सटेन्सिव सर्वे केल्या. If you compare Burnwal's zone of influence and Chimbel's zone of influence, it is on similar grounds. But Burnwalaची zone of influence similar to Chimbel, फक्त feeder channel म्हणून केला. ते feeder channel हुंयच्या प्रोविजनान बरयलां, I don't know. This is आमची रियली काकूट ह्या त्या सगळ्या वेटलँडाची. नोटिफाईड वेटलँड म्हणून आमी जी फिर्याद जोडटा पळय, आज वर्ल्ड वेटलँड डे, आमी ही फिर्याद जोडटा पळय इतली नोटिफाय केली म्हणून, हांव नको ही फिर्याद कितें करपाची पळय ती काकूट त्या आमच्या सगळ्या वेटलँडाची, सगळ्यांची काकूट. कित्याक त्या वेटलँडाक आतां आमी वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केला.
जशें बोंडवलाक केलां आनी ते आमचे बोंडवलाक 200 प्रोटेक्शन आहले ते आमी कमी करून 50चेर हाडला आनी आमी म्हणटा आमी आतां बिल्डरा कडेन झगडटली कशी झगडटली आमी जेन्ना प्रोटेक्शनूच ना ती कशी झगडटली आनी हें सगळ्या वेटलँडा बाबतींत जालां 50 मिटराचेर जी धड आमी तर पळय आर्टिफिशली जी तयार केल्या लोक ते आनीक बरे भशेन हें करतले आहले प्रोटेक्ट करतले आहले ते आमी वेटलँड नोटिफिकेशन करून त्या वेटलँडाची पाड घालपाची परिस्थिती तयार केल्या म्हणजे आमी म्हणटा सगळ्या बिल्डरांक बाबा रे आमी 25 वेटलँडां केली नोटिफाय आतां तुमी 50चेर न्ही 51चेर या 51चेर या आनी तुमच्यो बिल्डिंग्यो उब्यो करा तुमकां जाय जाल्यार TCPन वचा TCPन ते एक्स्ट्रा FAR म्हणटा पळय तें प्रोविजन तयारूच आसा हायटूय तयारूच आसा ते सगळें तुमी घेया आनी 51चेर तुमी उबे रावा कित्याक आमी आतां सगळीं 25 कडेन वेटलँडां तयार केल्या आनी ती 50च्याच पुरती आमी प्रोटेक्ट करतली 51 आमी वळखत ना हे कसल्यांनी म्हणजे 51चेर उदक पडटलें तें बोंडवलान येवचें ना हायकोर्टान 200 मिटर पर्यंत प्रोटेक्शन मागलेलें तर कितें तरी तातूंत सायन्स आशिल्ली न्ही कितें तातूंत बेज आशिल्ली न्ही चिमला आमी पळयलें तयाराची कितली बेज तांणी मेजर केल्या पळय ती सगळी रीज तांणी काडली आनी फूल ड्रेनींग बेसीन तांणी आयडेंटिफाय केलें बोंडवला बाबतींत हें कित्याक जायना आनी बोंडवला बाबतींतूच न्ही म्हाका दिसता सगळ्या वेटलँडा बाबतींत असलेंच कितें तरी घोड चालू आसा आनी हो घोड म्हणटा पळय तो म्हणून हांव म्हणटा आमच्या वर्ल्ड वेटलँड डेया दिसा आमच्या वेटलँडाची काकूट रियली करची पडटली आमकां बोंडवलाची आमकां आमच्या नजरेक आयला बाकीच्या वेटलँडाचेय हांव सगळ्या गांवां लागीं मागता तुमी आपापले वेटलँड पळोवन घेया नाल्यार 51चेर ज्या दिसा बिल्डर उबो रावतलो न्ही थंय त्या दिसा तुमकां उठचें पडटलें तशी परिस्थिती आमची जावंक नाका म्हणून आजूच तुमकां तर कितेंय दिसता तुमच्या वेटलँडा बाबतींत बोंडवलाचेच भशेन कितेंय जावपाचें आहा फुडें जाल्यार हेका एक मेकॅनिजम जाय स्टेट लेवलाचेर हें मेकॅनिजम जाय आनी म्हणून आमी 3 डिमांड घातलेले एक घातलेलो आमच्या वेटलँडाक आनी वेटलँड म्हणटा पळय ती ऑथॉरिटी न्ही कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी ती स्टेट ऑथॉरिटी न्ही ती कॉन्स्टिट्युशनल पार्लमेंटान घडोवन हाडलेली आनी हे गायडलायन्स जे वेटलँड आयडेंटिफाय करता ते नॅशनल गायडलायन्स म्हणजे खऱ्यांनीच काकूट की आमी नॅशनल गायडलायन्स आसा नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां सांगता अमूक भशेन तुमची राखण करा आनी स्टेट लेवलाचेर आमी सगळे मिसइंटरप्रिटेशन अशें तशें करून सगळ्यांची वाट लावन उडयता आनी हांव न्हू हें कशें हें करपाचें तें सगळ्या वेटलँडाचें रिनोटिफिकेशन मागपाचें मागीर ती ऑथॉरिटी आमकां सांगता अशें तशें आतांच करता फाल्यांच करता म्हणटा आनी 8 दीस पसून आतां 8 दीस जाले कांयच जायना TCPन तरी एक ऑर्डर दिली आतां ताजे अर्थ म्हाका कळना अबेयन्स म्हणटा पळय तो अर्थ तो शब्द घातला थंय त्या ऑर्डरीन अबेयन्स ताजो अर्थ खूब डावटफूल आसा तरी पूण ताणें कितें तरी छापलें TCPन कितें तरी छापलें पंचायत कांय करपाक रेडी ना वेटलँड ऑथॉरिटी कांय करपाक रेडी ना आतां हाजे फुडें आमकां कितें तरी डिटेल अवेरनस करची पडटली की बोंडवला बाबतींत खंय चूक जाल्यात हांव तुमचे कडेन मागता की आमकां हेजे फुडें सपोर्ट करचो कित्याक आतां ही डिटेल तर जायना आनी प्रिलिमिनरी प्रायमरी जे आमी रिक्वेस्ट केलां ते सायंटिस्टांक कळना ते आतां पॉलिटिकल कॉल येवपाक तर रावता कर रे ते म्हणटकीरूच ते करतले सायंटिस्ट तर रावता की पॉलिटिशियन तांकां सांगतले आनी मागीर ते करतले जाल्यार हें कमी पडटलें ऑथॉरिटी जी जाल्या ती सेंट्रल एक्टा लेवलाचेर सायंटिस्टाक थंय बसोवन जाल्या सायंटिस्ट तर आमकां आयकूंक तयार ना आमी तर पॉलिटिशियनांक कन्विन्स करूंक जाय जाल्यार मागीर हो सगळो इशू पॉलिटिकल जातलो मातशें हांवें हात जोडून मागलेले आसा की बोंडवला बाबतींत म्हाका हात सुद्दां न्ही पांय सुद्दां पडपाचे गरज पडली जाल्यार हांव पडटलें म्हणून पूण अजून पर्यंत एक पेपर वेटलँड ऑथॉरिटी कडल्यान हाल्लोलो ना दीस इज द रियलिटी So by plane it is coming. The order to the panchayat, which is not even 4 kilometers from Benjim, Santa Cruz Panchayat. So we will see. I'll go and find out. आणि पूण कोणाक इंट्रस्ट हा न्हू ते आतां आख्या मिडियार येयले ऑर्डर सो सुओ मोटो घेवन ते इमिजिएटली तेणी काडूंक जाय आसलें न्हू बट दे आर नॉट इंट्रस्टेड बिकॉज द बॅग्स ऑल्सो हॅज टू बी रिटर्न विथ दीस नो ऑर्डर देन सो दॅट इज अ प्रॉब्लम सो दे आर होल्डिंग इट आनी बिल्डर इज डुईंग आदित्य गेलोलो काल व्हिडिओ काडला
तो बिल्डर म्हणटा आमकां आजून कम्युनिकेट जावंक ना. ही इज ऑल्सो रायट. वी कॅनॉट गो अँड डू इट नो. This authority should communicate the order. So we'll go to the town planning after this. आणि कितले दीस तुमी भितर आयज सकाळी हांव MLA कडेन वचून मेळ्ळा. आमचो MLA मातसो ही इज देर, ही इज सपोर्टींग अस. आवर MLA हॅज स्पोकन टू द WRD डिपार्टमेंट पर्सन, द मेंबर सेक्रेटरी. मेंबर सेक्रेटरीचें नाव प्रदीप सर मुकादम. दिस इज द मेन पर्सन हू इज हँडलिंग आवर केस or any wetland in Goa. Pradeep sir Mukadam has to act. He is not acting. आमची पेपर घेतला, सगळे फायल्यो घेतला आनी दवरला. पुजेक दवरलेले आहा सगळे आतां ते. अशे जितलेय वेटलँड आसा आमचे आख्ख्या गोंयांत सगळ्यांचे अशेच पुजेक दवरलेले आहा. तेचे काय हे जायना. 50 मिटर हे ते सगळे तशेच आहा, पुजेक दवरलेले आहा सगळे. प्रदीप सर मुकादम हॅज टू वर्क ऑन दीस. ही हॅज टू हॅव सिरियसनेस टुवर्ड्स दीस. आमचे MLA मातशी सिरियसनेस दाखयले. आमचो MLA आसा आमच्या वांगडा. प्रदीप सर मुकादम पॉलिटिकल करनाका हे सगळे तुमी. प्रदीप सर मुकादमाक सांगता हांव, प्लीज हँडल दीस केस ॲज अ बेबी ऑफ दीस होल स्टेट ऑफ गोवा. दिस इज आवर बेबी, दिस इज आवर लंग्स. प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय इट. इट इज द फ्युचर ऑफ आवर स्टेट. द वेटलँड्स आर द फ्युचर ऑफ आवर स्टेट. ऑन today the wetland day, I am telling the wetland authority member secretary, please take care of this. This is absolutely out of hand. आमचे पेपर पुजेक दवर नाका, भायर काडून तेजेर एक्शन घ्या. 1 विका वयर जाले. तो CMाक घट आसा खंय. CMाक धर मरे, CMाक धर आनी कर मरे सारकें आमचे. आमी झगडत रावपाचे. आतां हो एक बिल्डर, अशेंच थंय 4-5 आनी बिल्डर, सगळे बिल्डरा कडेन झगडत रावपाचे आमी. एक परमनंट सोल्युशन दिया मरे. सारको झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स माग करा मरे. व्हरा मरे आमचो गांव फुडें, व्हरा मरे आमची स्टेट फुडें. विकसीत भारत फक्त पेपरांचेर करता तुमी, उलोवनूच. करा मरे सारकें सिस्टमॅटीक. जाग्यार उडया मरे पेपराचेर घालून. कितलो टायम दिता एक्शन प्लॅन कितें आसता By next Monday, if things are not right, something will happen. By next Monday, we will. I think what we'll do is, since we have to, if we have to scale it up, then first thing we should start is by making a technical, detailed presentation of Bonawal to show where are the faults. Yeah, so 1 week time. By next Monday, if things are not working out as per what we want and wetland is not taking action, then I with all of the villagers, it Bondwal Angas strike करतले आमी आणि आम्ही हे काम सारकें मरे. So it's a call of the villagers. आम्ही आमच्या गांवांत करतले. Angas strike will be in our village. We will see how it is planning, and based on I mean, if it has to be awareness, and we are talking about awareness for Goa as a state, then we will take a decision where we shall sit. Okay, if it is going to be interiors, then we will come to more prominent places and sit there. Okay. To make a bigger impact. तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.